सेकांची रितुम में बोल देवा गीतां गाया परमेश्वराच्या माना गीतां गायो नांगुडा कडक नाव देवाचे कुटात आरोंदाचे नवेंगीत Tunaya Meswara Vakhana Sekanshi Ritum Mivor Devasukit Nangaya Soglang tumkan Dev baro distio Ani mai mogatso येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ग्रेग गामा आपली आनी गोराब्याची बरी भलायकी पासत दुसरें ते साव सोपून गेल्ल्या जुलियो आनी मारिया गामा हांच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एरिका मेंडीस आनी पीटर डिसुजा आपलो 70वो जल्माचो दीस मनयता देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया तानिशा आनी गॉडविन डिसुजा आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तांच्या लग्न जिविताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया कॅट्रीन कुलासो आयज आपली सर्जरी करता आनी आपणा पासत मागूंक लायता देवान तिका पेकोवणी दिवंक तिचे पासत मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता दाबोली पीटर वाज देवस्वाग्रान जो सिल्वेरा रेजना मुंदी रेमंड लुईस आल्त दाबोली आवता पेरीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी लसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो देव आमकां जाय तें दिता आनी आमकां जे भाशेन देव दिता तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक दिवंकूय आमकां आपयता दिवप आनी घेवप हे आमच्या क्रिस्ती जिविताची एक चाल जाल्यार आमी सदांच दुसऱ्यां सगळें उदार जावंक भोव करून जीं कोण देगेक पडलेलीं आसात अडचणीक सांपडलेलीं आसात तांकां दिवंक आमी उदार मनाची उदार काळजाची आनी सदोळ हातांची जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागता आसतना जायते पावटी आमी अशें करूंक चुकल्या दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक चुकल्या वगडे आमी चामटेपणान आनी हिमटेपणान जियेल्या वो दुसऱ्यांक गरज तेन्ना आमी दोळे धांपल्यात असलें सगळें आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयण म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तणावन सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार बरें सगळ्या दिवतांक आनी वखदां आनी तुमकां भाव भयणीतून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर प्रार्थुया सुरपदवीदार देवा आमच्या काकलुतसार बापा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बासयलेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदळून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासना
बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मौन बदलना. तुमी एका काळार देवाची कुशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी. तशेंच आतां ताचें आयकनात तीं तुमकां काकूट मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकलूट जोडूंक पावतलीं. सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें. कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानांचो. कोणाच्यान ताव घेवंक जायत ताच्या निर्णयांचो. ताज्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो? सर्वेस्पराचें मौन कोण तोरी जाणू जाला? ताजें बुदवण जालोलो कोण तोरी आसा? ताका आदीं पयलीं आपलें दान देणें दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळें ताजें कडसून आयलां, ताजे उदेशीं ताचे पासत जालां. ताका सासणाच्या सासणाक महिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका जाप दी देवा. म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका जाप दी देवा. हांव देवा गायल्लो दोळडिरो, म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो, दिनवासणेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका जाप दी देवा. हें पळोवन खालती मनशां संतोसतलीं, देवाक सोदतल्यांचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बळांची मागणी, सांकळींनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका जाप दी देवा. कित्याक देव सियोनाचें तारण करतलो आनी जुदाचीं शारां नव्यान बांदून काडटलो. तीं आपलीं करून लोक थंय रावतलो. ताच्या चाकरांच्या भुरग्यांचें दायज तें. जीं कोण ताजो मोग कोत्तात तांकां थंय तिकाण मेळटलें. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका जाप दी देवा. उद्गार. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणें चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे सीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपणाक जेवणाक आपयल्लो त्या फारिसेवाच्या मुखेल्याक जेजून सांगलें, तूं दनपारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भावा भयणीक वो सोयऱ्यांक वो गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपयनाका. कित्याक घडयेक तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोड्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटच तूं भागी जातलोय. पूण सुगुणी मनशां पुनर्जीवन जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. दिवप आनी घेवप. भाव भयणीनो, दिवपी देव, घेवपी आमी. एके वाटेन दिवपी आसा जाल्यार दुसरे वाटेन घेवपी आसा. आनी आमी अशें जायते पावटी आदीं म्हणलां, दिवपी आसा ताचो हात सदांच वयर उरता, घेवपी आसा ताचो हात सदांच सकयल उरता. कोण व्हरतो? दिता तो काय घेता तो? दिता ताचो हात सदांच वयर उरता आनी घेता ताचो हात सदांच सकयल उरता. कोण व्हरतो? दिता तो. म्हणटच वर्ती जावपाक आमकां जे भाशेन जेजून सांगलां, जी कोण निमाणी ती पयलीं जातलीं, जो कोण व्हड जावंक सोदता ताणें चाकर जावचो, हातूंतल्यानूय आमकां दिसती पडटा. व्हड जावपाक जाय, वयर रावपाक जाय, दी. भाव भयणीनो, दिता आनी घेता म्हणटा तेन्ना आयचे शुभ वर्तमानान जीं उतरां जेजून सांगल्यान समरमणी करपा बाबतींत. आनी समरमणी करता तेन्ना कोणाक आपोवची हाचे विशीं. आमी समरमणी करता तेन्ना कोणाक आपयता? आमचें नॉर्मल इन्विटेशन जाल्या उपरांत इन्विटेशन कार्ड्स तयार जालीं, आमी इन्विटेशन जीं कोण आमचीं लागशिल्लीं आसात, जीं कोण सोयरीं आसात, इश्ट आसात, वो कोण व्हड मनीस आसात, तांगेर आमी पयलीं पावता. जायत्या जाणांक बरी संवय आसा, पाद्विगाराक पयलें कार्ड दितात. पाद्विगार पावना ती दुसरी गजाल, पूण पयलें कार्ड इगर्जेन घेवन येता. आय केम विथ माय कार्ड फर्स्ट टू यू फादर. बरें दिसता आयकपाक. भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता कोणाक आपोवची? जाच्यान तुजो उपकार परतून फारीक करूंक जायना ताका आपय. कित्याक ही व्हडलीं व्हडलीं मनशांची कोण आसात, वा तुजी शेजारी, तुजीं घरचीं, ती तुका परतून आपयतलीं आनी उपकार बाद जातलो. आनी जायते पावटी आमकां संवय आसा एकामेकाचेर शीण करपाक. कोणाचेंय कसलें फुंगसांव जालें, म्हाका आपोवंकूच ना, इन्विटेशन कार्ड दिवंकूच ना, देखून हांव वचना. जायते पावटी, थोडे पावटी कडेन आमी एकामेकाक आपोवपाक विसरता. मुद्दम न्हू, पूण मातशें मायंडांतलें भायर सरता जायते जाणांचें. पूण आपोवंक ना देखून ज्या कोणाक वचपाक आसलोलें तो राग धरून रावता. तुमकांय घडलां आसतलें हे भाशेन, म्हाका आपोवंकूच ना, शीण मागीर एकामेकाचेर शीण करप. जाल्यार जेजून सांगलां तें करूंक. भाव भयणीनो, आमचो जो कल्चर आसा तातूंत आमकां आसतलें, आमचीं काजारां जाता तेन्ना काजाराच्या आदल्या दिसा कितें जाता, वो 2 दीस आदीं रोस जाता तेन्ना आनीक कितें जाता? जेवण. कसलें जेवण? आमचे संस्कृती प्रमाणे तें काय बरें भिकऱ्यांचें जेवण म्हण आसलें. आतां ते पासून आमी जायत्या जाणांनी बदल्लेलें आसा. भिकऱ्यांचें जेवण हॅज बिकम फॅमिली जेवण. फॅमिलीकूच भिकारी करून उडयल्ले आसात. सदांच सेलेब्रेशन्स. तें भिकऱ्यांचें जेवण आसा तेन्ना आदीं हांव भुरगो आसतना भिकारी वो जांचे लागीं चड ना, वो जे कोण शेजारी आसा तांकां आपयताले भिकऱ्यांच्या जेवणाक. आमी वचून बसताले, बरेचशे ते फोले आसताले ताचेर जेवण आमकां घालताले. बरें दिसतालें जेवपाक. भिकारी काय ना तें आमकां खबर ना, पूण ताका म्हणटाले भिकऱ्यांचें जेवण. आयज तें भिकऱ्यांचें जेवणूच आमी काडून उडयल्लें आसा आमच्या ह्या सेलेब्रेशन्स जीं आसात तातूंतल्यान. ताका म्हणलेलें आसा फॅमिली जेवण. फॅमिली जेवणाकूय म्युजीक आसता. बँड करपाक जायना, डीजे. त्या दिसाक डीजे म्युजीक आसता. फॅमिली जेवण. त्या दिसाकूय डान्स करतात लोक आपल्या लग्नाचे. मागीर ते ब्रायड्स म्हणलेले आसतात आनी एकलो टी-शर्ट्स प्रिंट करून हाडटा. ब्रायड्स मेड्स, जायते भाशेचे. हांव नोको, सगलीं हांव नोको, पूण थोड्योश्यो वस्तू पडिल्ल्या तसल्यो. म्हणटच जी परंपरा आमचे संस्कृतीन आसली त्यो पासून आयज आमी बदल्लेल्यो आसात. जीं कोण ल्हान आसात, गरीब आसात, तांकां पावपाचें उणें केल्लें आसा. आनी ज्या कोणाक आमी आमगेर ते फॅमिली जेवणाक आपयता तेंगेर मागीर काजार जातलें वा आनी कितें जातलें तीं आमकां फॅमिली जेवणाक आपयता. हेंच जेजून सांगलां. जें कितें आमी आयज करतलीं ती जेजून आदींच सांगलां. भाव भयणीनो, आमी दिवपी जावपाक आयज आमकां उदार मनान. आनी उदार मनान म्हणटा तेन्ना परतून घेवपाचे आशेन न्हय,
म्हाका परतून कोण दिवंक पावतलो तें पळोवन न्हय, पूण जो कोण गरजेक सांपडलेलो आसा आनी जाका चड गरज आसा ताका दिवप. आयची खबर केल्या ती फकत जेवणा बाबतींत वो सेलेब्रेशना बाबतींत. हरशीं आमच्या जिवितांत गरजेक सांपडलेलीं आमकां जायतीं जाणां मेळटात, जांकां जायते फावटी गरज आसा, जावं दुडवांची जावं वस्तूची. आयज आमी कोणाकूय दिता तेन्ना इंट्रस्ट पयलो विचारता. इंट्रस्ट कितलो, परतून दिता तेन्ना कितलें दिवपाक जाय कलांतर, आनी जरी तर दिवपाक जायना जाल्यार मागीर तो उरलो भोज. चिंतून चिंतून जायते जाणां थिंगाच टेन्शन घेवन काबार जातात, स्ट्रेस लेवल वाडटा. तर हें सगळें भाव भयणीनो आमी जाग्यार घालतले जाल्यार देव आमचो सदांच उदार, आनी आमकां जी देणी तो दिता त्या विशीं ताचें मन केन्नाच बदलना. हेच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलू रोमकारांक चीट बरोवन सांगता, आमकां जेन्ना तो देणी दिता त्या विशीं देवाचें मन केन्नाच बदलना. पण आमच्या मनशाचें म्हण तूं बदलताच जाल्यार देवाच्या मना सारकी आमी जावचे पासत आमकां आयज उलो. देव दिता ते भाशेन दिवं. रायचे भेटेन भाव भयणीनो आमी देवाक आर्गां दिवया. आमी हात मुखार काडून देवाक व्हडलीं जायतीं देणी घेतलेलीं आसात, आमचे हात सकल आसात देवाक देव जेन्ना आमकां दिता तेन्ना. तर देवा भाशेन जरी तर आमी जातले जाल्यार आमचेय हात वयर काडपाक जाय, म्हणजे सदोड हात जावपाक जाय आमचे, आनी दुसऱ्यांक आमी दिवपाक जाय. दिता तेन्ना तेची घडये आमी रिकॉर्ड दवरपाक नाका, इतले जाणांक इतलें दिलां, तितल्या जाणांक तितलें दिलां म्हूण. ती सुवय आमचे मदें थोड्या मदें भितर चल्लेली आसा. कोणाक कोणाक कितें दिलां तें सगळें बरें उगडास धरता, आनी उगडासूच न्हय जायते फावटी तें वयर काडटा. हेका हें दिलां, तेका तें दिलां, इतल्या जाणांक इतलें दिलां. तर आमी जेन्ना दिता तेन्ना देवान आमकां दिल्लीं देणी आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां हातयारां कशीं विचून काडल्यांत. वी आर द इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ गिवींग, द जॉय ऑफ गिवींग. सो दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमकां ही खुशालकाय काळजान भोगता ती देवीक खुशालकाय. दुसऱ्यांक दिवन जरी तर तुज्यान म्हणूंक जाता तुका सुसेग मेळटा, तुका जरी तर तें धादोसपण मेळटा दुसऱ्यांक घेवन, जाल्यार ही देवीक खुशालकाय तुका मेळ्ळी. तर हेंच आमचें सवें जावंक आतां ह्या अल्ताराचेर जेजू आपलें मांस रगत आमकां दिता. परतून जेजूचो हात वयर आसा, आमी घेतले हांव खालती खायेन घेवया. घेवपी बीन गरजेचे, दिवपीच आसल्यार उपकार ना. दिवपी हात आसा पूण घेवपी हात ना जाल्यार हें दिवप घेवप ओद्दें उरतलें. तर देव आमकां आतां दिता, जेजू दिता तेन्ना आमी खालती खायेन घेवया आनी भायर सरून दुसऱ्यांक दिवंक आमी तयार जावया. C4, page number 29, C4. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. कोनवाळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चडूं, तिका लागून तुजे सुबां काकलोतीचो पावस आमचेर, तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायत हांव बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाभारताचो गुट पोर गोठुया पुनर्जीवनपणा पोरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचो देव आमकां सदांच दिता आनी आमी घेता आनी आमी घेतलां तें दुसऱ्यांक दिवंक आमचो देव आमकां आपयता हेंच मनान दवरून आमी घेवपी तशेंच आमी दिवपी जावपाक आमकां कृपा मागुया जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिले देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुमिया ते म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या काजीकार म्हाका मोलाकी मेवतली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मिक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Glory.
प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी दयाळ बापा, तुझें देवीक बळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक परजळ अशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरलें. तातूंत भासायिल्लें सुर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F7, page number 88. F7. Come,